लेट्स टॉक बोथ मायनॉरिटी वोट्स आणि मेजॉरिटी वोट्स. सावथाक आणि नॉर्थाक हे कन्सॉलिडेशन जातलें. आरजी हो फॅक्टर जो आसा तो दोनी कडेन काउंट जातलो. आतां कन्सॉलिडेशन आमी म्हणटात BJPचे नजरेन तूं पळयत, BJPन मोदी हो फॅक्टर जरी आसलो कन्सॉलिडेशना खातीर, तांचो नॅशनल एजेंडा इंटरनॅशनल एजेंडा हो कन्सॉलिडेशना खातीर जरी आसलो तरी हांगा BJPन कांय म्हणजे फाटीं तूं मराठाचे आतां इश्यू मराठा वर्सीस आतां थोडे OBCचे इश्यू जाले. हे इश्यू सी यू हॅव टू ट्रीट युअर हिंदू वोट बँक एज अ कन्सॉलिडेटेड वन. थंय तुमी जेन्ना अशे इश्यू करतात यू आर युअर सेल्फ क्रिएटींग अ रिफ्ट इन युअर ती जाणीव BJPक. कारण जशे तुमी मराठा अथवा शिवाजी हे आयकॉन्स श्रद्धास्थानां घेवन तो वापर करून तुमी ताचे राजकीय हें करूं सोदतात, तितलोच घातक तो मुद्दो जर तुमी देवळांनी जर शिरत तो तितलोच श्रद्धेचो आनी तितलोच घातक मुद्दो काउंटर प्रोडक्टिव्ह तो काउंटर प्रोडक्टिव्ह जावपाक शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तूं तो आतां तें मडकयचो इश्यू आसूं नाजाल्यार हरवळेचो इश्यू आसूं, यू लिव इट टू महाजन. ज्यांनी देवळां दॅट शूड बी अ रायट थिंग. राजकारण थंय हाडूं जायना. ज्यांनी देवळां वसयलीं राखलीं त्या देवान तांकां खांदार पालखी मारपाचो अधिकार दिलो, आपल्याक हातभार उखलपाचो अधिकार तांकां दिलो, तांकां ती सांबाळूं. तुमकां देवळां जाय दुसरे कडेन बांदात. कारण गोंयांत 2-3 तरेची देवळां आसात. गोंयांत स्वयंभू देवळां आसात, स्थापीत देवळां आसात आनी विस्थापीत देवळां आसात. नागेशी सारकेलें देवूळ स्वयंभू, तें खंयच्यान येवना, तें लिंग थंय देवूळ थंय. स्थापीत देवळां दुसरे कडल्यान आयलीं, थंय सौंदेकारान काय हाडलीं, थंय वसयलीं. आनी विस्थापीत जी कन्वर्जना लागून फॉर एक्झाम्पल म्हाळशेचें देवूळ, म्हाळसा हांगा आसा, माजन आसा म्हाड्डोळा, ओल्ड म्हार्दोळ वेर्ण तयार केलें, थंय तितलेंच बरें देवूळ तयार जालें, थंय वेगळी कमिटी जाली. सो कुशस्थळीच्यान तुका कुठ्ठाच्यान मंगेश आयलो, सांकवाळच्यान विजयदुर्ग आयली. तुमकां देवळां जाय दुसरे कडेन बांदूं शकता तुमी. सो ती कन्सॉलिडेशनाच्या सारकी अगेन्स्ट वता. ओके जोयल, मायनॉरिटी कन्सॉलिडेशन जातलें काय ह्याय खेपेक जी आमकां डिविजन दिश्टी पडिल्लें फाटले खेपेक तें उरतलें? प्रमोद, आतां पळयल्यार in recent times you've seen this trend of going to temples, churches and chapels, सगळे अशेंच करून एक रिलिजियस आउटरीच कशें सगळे जाण म्हाका अशें दिसता की प्रचार सगळे देवाचेर सोडटा म्हण. आतां काँग्रेसान बी स्टार्ट केले रोखडेच इट्स अ टेम्पल रन एंड गोईंग टू चर्चीज एंड गोईंग टू एवरी क्रॉस एंड एवरी खंय सगळे कडेन वयता. बट it is very clear that they are trying to pacify communities, respective communities wherever they are. Now in the current scenario, by Congress, by fielding Viriato, I think to a certain extent tried to blunt it. How Viriato comes from a navy background. He's a Fauji by nature. So teka ek communal ye lagana. Okay. So to a certain extent, you can't question his patriotism. It's towards the nation. Secondly, there is a person who is rooted in activism. In when he came back from his navy, he took on activism, social causes. So his outreach is there with the people. So tingai ek kaden tuka ek communal and disjana. Third is he doesn't come with that kind of a baggage which political leaders in current times have with them. That he doesn't come with that baggage. So all in all, a good choice, no doubt. But given these political equations, where Congress's weaknesses are in the hinterland, he'll have a huge challenge ahead of him, but in large extent that communal this thing will be blunted out.